हाय गायज, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. सगळी कशी हाय नो बरी सगळी. आम्ही बी आहे सगळी बरी. आणि ते आता नाव नेला आयज न्हू हांवें बिमलाचे सांसव केला. सुपर जाला आणि बरें लागोता. एकूच फूल रेसिपी चोया. एक टीप हांव तुमकां पयलीं सांगोता दिवंक सोदता. गोड न्हू मातशें सुबेज घाला सो दॅट ती आमसाण आहा न्हू म्हणल्यार आंबट कशें लागत न्हू. मातशें बिमलाचो टेस्ट तुमकां खबर आहा, पण तुमी गोडान ते शिजयतलो न्हू पयलीं. आख्खी रेसिपी चोया. रेसिपीचे पयल्या उपरांत तुमी कोट्टोलें कशें केलें तें जाल्यार तुमी गोडान शिजयतलो न्हू. आमसाण तुका लागचीच ना, तुमकां दिसपाकू ना बिमोल आंबट आसा म्हणून. जाल्यार बिमोल गोड लागलो तुमकां. इतू सुपर जालोलें, इतू बरें जालोलें. आमगे घरान सगल्या लायक जाल्या. मातशें गोड सुबेज घाला ओके. आयज हांवें उशीचें गोड घायलोलें आनी उशीचे गोडानूच कोत्ताय. कांय गोड घालनाका, उशीचें गोड घाला. आनी उशीचें न्हू तें येल्लो आसता पळय तें गोड घाला. तितून मातशें स्वीटनस चड आसा. तें मातशें ब्रावनीश कशें आसा तें म्हाका खबर ना, पण हांवें तें येल्लोईश कशें आहा पळय तें गोड यूज केलां. आनी आयज कांय व्लॉग एज सच ना, कांय व्लॉग करूं ना सकाळचो कांय अशें करूं नाहलोलें. पासाचो व्लॉग तुमी काल चोयला आसतलो. सो इवनींग मागीर हांवें पासाच्या वतून हांवें रेसिपी घालूं ना. काल हांवें आमगे कुडका पास तुमचे कडेन शेअर केला. तेजे उपरांत आतां येवन आमी सांसव केला. सो ते तुमचे कडेन शेअर कोत्ता ओके. आनी चोय तुमी आतां रेसिपी स्टार्ट कोत्ता. एंडा मेळटा. आयज बिमलाचे सांसव करून दाखयता ओके. सो ही बिमले घेयल्या, हेजे मोटी मोटी घेयल्या. सोय घेयल्या अर्दो नाल्ल ओके. गोड, करी लिव्स, मीठ, हळदी पिठो आनी मिरसांगा पिठो ओके. पयलीं कातरून हेगे पिसीस करतले आनी वांटपाचे. दाखयता कशें तें. हांवें एक हेची न्हू 4 केल्या ओके. सो डॅडी हेचे फास्ट फास्ट कातरून दिता म्हाका. एक हेची 4 केल्या. तुमकां कशें पिसीस करूंक जाय ते तुमी करूंक जाता ओके. सोय घालपाची, हळदी पीठ घालपाचो आनी मिरसांगा पिठो तुमचे हिसबान तीख जाय की तिखसाणी प्रमाणे. सांसवान दाखोवपा विसरलें हांव पयलीं. हेचे सांसवां पेस्ट करून दवरले सायडीक. आतां दाखयता तुमकां हांव कशें करपा तें. हेचे कातरुल्या, वॉश केल्या आनी दवरल्या आनी दाखयता. तेल घायला आनी तितून हें घालता सांसवां. गोड घायला मेल्ट जावपा. तेजे गोड मेल्ट जाले. आतां तितून बिमले घालता, बिमले सोटा ओके. कडी लिव्स पयलीं जाय जाल्यार घालूं जाता, पण हांव मागीर घालतलें. बिमले घायला हेगे मातशें न्हू आमसाण वोसों जाय म्हणून. लावन दवरूं ना हांवें. लावनूय दवरूं जाता, पूण तितून डायरेक्ट घायला आनी थोडेशें उदीक घालून शिजयतलें पयलीं. कित्याक तेगे गोडसाण तेका ओडपाक. गोडसाण तेका ओडपाक मातशें धांपून शिजोवपाचें. शिजता मातशें न्हू उदीक गोड सुबेज घाला. कित्याक हें आसता न्हू बिमला मातशी आंबट आसता न्हू, तेका लागून गोडान तें हांव शिजयता. गोड लावन दवरूं ना, गोडान शिजयता सो दॅट तें गोड तेका ओडोन येवपाक ओके. ऑलमोस्ट जाय तेयली शिजोवली ओके. आतां तितून तें आयण घालपाचें दाखयता. मसालो घायला आनी आतां फिरयता. आनी आतां हांव कडी लिव्स घालता. तुमकां जाय जाल्यार पयलीं भाशेन तुमी कडी लिव्स घालूं जाताले. आतां हांव कडी लिव्स घालतलें आनी मीठ घालतलें. मीठ तुमी टेस्टा प्रमाणे घालपाचें ओके.
गाय त्याचे मागे बिमलाचे सांसव रेडी आ गोड बरें घालूं जाय गोडान शिजोवन जाय तेगे ते आमसाण बीन सगळी वयता बिमलाची सो ते बरें जाता सो तुमी घरा ट्राय करा आतां बिमलाचे सिजनूय चालू आहा तुमी घरा ट्राय करा आनी मागीर कमेंटार सांगा केल्या उपरांत कशें जालो ते ओके बहुत दिसत जाल्यार न्हू रेसिपी कमेंटार सांगा लायक जाली जाल्यार लायक करा शेअर करा तुमगे फ्रेंड्स फॅमिली कडेन आनी अजून कोणा सबस्क्रायब करना जाल्यार सबस्क्रायबूय करा ओके मागीर मेळची बिमलाचें सांसव केलां न्हू टेस्टी जालां गोड जितले तुमी गोडान ते शिजयता न्हू तेगे आमसाण बी सगळी वयतली हेचे आतां हांव दाखयता गोडान सारकें शिजलां तेगे आमसाण सारकी गेली सुपर जाला सो तुमी घराक करा आनी मागीर कमेंटार येवन सांगा आतां न्हू बिमलाचें सिजनूय चालू आहा सो करा तुमी बिमलाच्या सिजनानूच आनी करून 2 दीस 3 दीस मागीर दवरून खावपा जाता तशें कांय ना म्हाकोडे 3 दीस बी जाय आयच्या दिसात काबार जाता ते सुपर जाला सो तुमी करा ओके मागीर मेळटा जेचे सांसव बिमलांचे बसून हाताक सांसव बिमलांचे आमी करा घरा मागीर सांगा यार गोड मातशें बेस घाला बेश्टे खाता मागीर मेळटा चुकवायचे आत मेळटा न्हीदची टायमार मम्मी सांगता सांसव बरें जालें आमल्याचें सांसव करता तशें जालें कडोना बिमलाचें म्हणून बरें जालां तुमी बी करा आनी ट्राय करा आनी मागीर सांगा कशें जालें तें आनी आज जाले 9:30 बाब हेटा आनी आमची येयली आनी हांवें पयलीं बरें खायलां आनी मागीर जेयलां आनी चेबवला आनी कांय ना आयज बेश्ट व्लॉग मागीर सिंपल व्लॉग सांसवचो व्लॉग केलो तो तुमकां बहुत दिसत जाल्यार लायक करा शेअर करा आनी सबस्क्रायब करूं ना जाल्यार कोणें सबस्क्रायब करा कमेंटार सांगा आनी कितें फुडली रेसिपी बी जाय जाल्यार ओके